बिहार वेंचणुकेत लोकांनी काँग्रेसीक जागा दाखयली। गोंयांत कितें करचें हें बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाची गरज ना। विरोधी पक्ष युतीत एकठांय आयला, तांकां सारको ध्येय ना। रस्त्यार बसून सांगतात तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना। गोंयचो विश्वास फक्त भाजपात आसा अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षांक धारेर धरून बनेस उजरावन काडलें। पळयात। भाजपाची वेंचणुकेच्या ढोलार बडी पडल्या। जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत आता पालिकेच्या वेंचणुकेचेर पक्षाच्यो बऱ्योच खटपटी चल्ल्या। फोंड्याची पोट वेंचणूक, पालिकेची वेंचणूक आमी ठामपणान जिखतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। 50 वर्साच्या काळात केन्ना कोणे सुविधा दिवंक ना ती भाजपान दिला। रस्त्यार बसून सांगता तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना। जांच्या इतिहासात कोणाचेच पडलेले ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना। गोंयचो विश्वास भाजपाचेर आसा। कितल्यो विरोधी पार्टी एकठांय आयल्यो आसत, तांकां ध्येय ना, धोरण ना, मोख ना म्हणून तांकां सगळे कडेन न्हयकारला। बिहार वेंचणुकेत काँग्रेस आपली जागा लेगीत सांबाळूंक शकले ना आनी बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या राज्याक कितें करचें हें सांगपाचो अधिकार ना अशें म्हणत ताळगांव जाल्ले बसकेंत मुख्यमंत्र्यान गोंयांत आशिल्ल्या हेर विरोधी पक्षांक बरेंच उजरावन काडले। सीसीपीचे इलेक्शन्स मार्च म्हयन्यान केन्ना तरी आसतले। म्युनिसिपालिटी 11 म्युनिसिपालिटीतले इलेक्शन्स येता त्या मे म्हयन्यांतल्यान केन्ना तरी आसतले। आमी सगळ्या जाणांनी सज्ज रावपाक जाय। फोंड्यांतले बाय इलेक्शन्स केन्ना तरी मार्चांतल्यान जातले आनी ह्याच संघटन शक्तीचेर आनी कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी फोंड्याचे इलेक्शन जिखतले, म्युनिसिपालिटी जिखतले आनी सीसीपी जिखतले हे परत एकदा कार्यकर्त्यांक हांव ठामपणे सांगता। गोंयांत सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, गृह आधार योजना आसतली। गोंयांत हाज्या पयलीं अशा पद्दतीच्यो योजना केन्ना नाशिल्ल्यो। अरे पुराय राज्याक जर इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणी दिले आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात दिले। 50 वर्साच्या कार्यकाळात केन्ना कोणी हेजे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर करूंक नाशिल्लें। आणि दुसरें येता आसत त्या काँग्रेसीक जर पुळको येता आसत जाल्यार तांकां हांव सांगपाक सोदता, अरे ह्या राज्यांत एसटीचो स्टेटस जर कोणी दिलो आसत जाल्यार मनोहर पर्रीकराक दिलो, अटलजीन दिलो हांगा जर आमकां सांगपाची गरज ना। आम्ही सातत्यात हे सरकार एसटी, ओबीसी आणि त्याच्या भायर फुडें वचून एससी आणि एक स्टेप फुडें वचून इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन ह्या लोकां खातीर काम करपाचें जर कोणी केला आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात केला। आणि म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना। जे आज रस्त्यार बसून जे सांगतात तांच्यांनी ना डेव्हलपमेंट करूंक किंवा ना तांच्यांनी केन्ना एसटीचे कैवारी जावपाक, तांच्या पक्षाचो इतिहास काढून पळयात। अरे ज्या पक्षाच्या इतिहासाक केन्ना कोणाचे पडिल्लेच ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना। जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसत जाल्यार हांव ताका सांगपाक सोदता की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात। म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळी कडेन न्हयकारल्या। पुराय देशभर हांच्याकडे आत्ताच नुकतेच जाल्ले बिहारातले इलेक्शन की ज्या बिहारातल्या इलेक्शनाक आपले डेपॉझिट सुद्धा वाचूंक शकले ना अशी काँग्रेसची स्थिती आसा। आणि दुसरी आनी एक पार्टी हांगासर गोंयांत आसा जेका स्वता भितर उडयल्लो, तेणी आमच्या त्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका येवन सांगपाची गरज ना। अरे जे मंत्री अजूनही भितर आसा त्यांच्यानी आमच्या राज्याक शिकोवपाची गरज ना। गोंयकार समर्थ आसा गोंयचो विकास करपा खातीर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।